सहकार क्षेत्रात वावुरतनाच दीनदयाळ संस्थेत विद्यार्थ्यां खातीर कौशल्य विकास शिक्षण उपक्रम हातान घेवचो असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मानलो। दिवचले दीनदयाळ मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या वतीन संचालक मंडळाच्या पदग्रहण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हे लेगीत ह्या सोसायटीचेर संचालक म्हणून बिनविरोध वेंचून आयल्यात। ह्या वेळार आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, सोसायटीचे अध्यक्ष वल्लभ साळकर आणि हेर संचालक मंडळ हाजीर आशिल्ले। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी नवीन संचालकांचे अभिनंदन जाले। म्हापशा पर्वरी मार्गावयल्या मोंतेगिरी वाठारात बुधवारा सकाळी घराक उजो लागलो। सिलिंडर लिकेज आशिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचे मुखार आयला। ह्या घडणुकेत 2 लाखांचे लुकसाण जाला। म्हापशे उजो पालोवपी जवानांनी वेळारूच उजो पालयल्ल्यान दुसरो मजलो ह्या बिल्डिंगेचो वाटावलो। म्हापशा पर्वरी मोंतेगिरी वाठारात सिलिंडराचो लिकेज जाल्ल्यान ह्या घराक उजो लागलो। सिलिंडर लिकेज आशिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचे कळटा। ह्या घडणुकेत 2 लाखांचे लुकसाण जाला। म्हापशेच्या उजो पालोवपी जवानांनी वेळारूच थंय धांव मारिल्ल्यान ह्या बिल्डिंगेचो दुसरो मजलो वाटावलो। काँग्रेस समर्थक नगरसेवक लँड्री मास्कारेनान सांजे कुंकळ्ळी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाचेर 9-8-3 मतांनी निवड जाली। मंगळारा भाजप समर्थक नगरसेवक विशाल देसाय हांकां तांणी हारयलो। मतदानाच्या वेळार भाजप समर्थक नगरसेवक पोलिता कार्नेरो आणि रुपा गांवकर गैरहाजीर रावल्यो। कुंकळ्ळी नगरपालिकेत 14 नगरसेवक आसात। कुंकळ्ळीच्या उदरगती खातीर काम करतलो आमदार युरी आलेमांव हांच्या सहकार्यांतल्यान विकास सादतलो अशें मनोगत नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष लँड्री मास्कारेनान हांणी उक्तायलें। म्हापशा पालिकेन मार्केटांत बसपी पसारकारांचो सोपो हिस्पा भायर वाडयला असो आरोप ह्या पसारकारांनी केला। 1.5 बाय 1.5 जाग्याचेर बसून आमी धंदो करतात, फावो तशें गिरायकूय आमकां जायना अशें म्हापशेच्या दुकानदाराचें म्हणणें आसा। सोपो वाडयल्ल्यान म्हापशा बाजारांत धंदो करपी गरीब पसारकारांक आतां 2 टायमाची च्या लेगीत 1 टायम पिवपाची तेंचेर पाळी येयला अशी परिस्थिती म्हापशाच्या पसारकारांचेर उप्रासला। तर पालिका म्हणटा आमी सोपो चड वाडोवंक ना, पर स्क्वेअर मिटराक फक्त 5 रुपया आणि गार्बेजीच्या टॅक्साचे 5 रुपया वाडयला। हो सोपो जर पसारकारांक परवडना जाल्यार पालिकेक अर्ज करचो अशें उपनगराध्यक्षाचें म्हणणें आसा। बुधवारा सकाळी फुडें वास्कोच्या वाडे तळ्यात सापळो रचून प्राणी मोगी ग्रॅशियस कुतिनोन एका मानग्याक धरून रान खात्याच्या सुवादीन केले। 2 दिसां आदींच ह्या तळ्यांत थळाव्यांक मानगे दिसून आयिल्ले, तेन्ना सावन थळाव्यां मदीं भंय पातळिल्लो। देखून रान खात्याक कळीत करून बेगोबेग ह्या मानग्याक धरपाची मागणी तांणी केल्ली। मजगती तळ्यांत आजुनूय आनीक 2 मानगी आशिल्ल्याचो तांचो दुबाव आसा। प्राणी मोगी ग्रॅशियस कुतिनोन ह्या मानग्याक धरले। वास्को वाडे हांगाच्या तळ्याकडेन हो सापळो रचून प्राणी मोगी ग्रॅशियस कुतिनोन ह्या मानग्याक धरून त्या मानग्याक रान खात्याच्या सुवादीन केला। 2 दिसां आदींच ह्या तळ्यांत थळाव्यांक मानगे दिश्टी पडलेले, तेन्ना सावन थळाव्यां मदीं भंय निर्माण जाल्लो। देखून रान खात्याक कळीत लेगीत केल्ले। मजगती ह्या तळ्यांत आजुनूय 2 मानगी आसात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। तशेंच दुसरे जे मानगे आसा ते खूब व्हडले आसा, हे धाकटे मानगे तांकां सापडले।
100 वयर पाविल्ल्या टमाटांचे दर आजुनूय आसा तशेंच आसा. बुधवारा दिवचलचो सप्तकी बाजार आशिल्लो तरी पूण टमाटांचें मोल देवूंक नाशिल्लें. सध्या दर 100 ते 120 रुपया किलो आसा. वालपापडी, डब्बू मिरची आनी हेर भाजी म्हारग जाल्ल्यान भाजी मार्केट पेटिल्ल्यांचो अणभव आता. मोसमी पावसाक कळव जाल्ल्या कारणान कर्नाटक राज्यांतल्यान भाजी पिकावळीचेर परिणाम जाला. देखून टोमॅटो सयत भाजी म्हारग जाल्या अशी माहिती विक्रेत्यां कडल्यान मेळटा. पावस म्हटल्यार तोंडाक रुची हाडपी वेगवेगळ्या खाणाच्या जिन्नसांचो आमकां उगडास येता. अशीच एक हंगामी भाजी म्हटल्यार आंकूर. आंकुराची भाजी वेगवेगळ्या वाठारांनी सध्या विकपाक आयिल्ली दिश्टी पडटा. खवय्ये ही भाजी मुद्दाम व्हडा उमेदीन विकत घेतात. पावसाच्या सिजनांतल्या आंकुराच्या भाजयेचो हो स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केलो. सध्या पावसाळी हंगामाच्यो वेगवेगळ्यो भाजी आसात. पावस म्हटल्यार तोंडाक रूच हाडपी अशे कितल्याशाच वेगवेगळ्या खाणाच्या जिन्नसाचो आमकां उगडास येता. अशीच एक हंगामी भाजी म्हटल्यार ही आंकुराची भाजी. सध्या ही आंकुराची भाजी खावपाक गोंयकार तशेंच भाजी मोगी खूब व्हडा प्रमाणात ही भाजी घेताना दिश्टी पडटात. आंकुराची भाजी वेगवेगळ्या वाठारांनी सध्या विकपाक आयिल्ली दिश्टी पडटा. खवय्ये मोगी ही भाजी मुद्दाम व्हडा उमेदीन विकत घेतात. संजीवनी साखर कारखान्याच्या मोडिल्ल्या क्वॉर्टर्साच्या सुवातेचेर ट्रक टर्मिनल पे पार्किंग प्रकल्प हाडटले अशी संजीवनी साखर कारखान्याचे प्रशासक सतेज कामतान सांगला. ह्या प्रकल्पा संदर्भात सरकाराक प्रस्ताव धाडला आणि सरकाराच्या परवान्याची ते वाट पळयतात. सरकाराच्या हयकारा उपरांत ह्या प्रकल्पाची सुरवात जातली अशें सतेज कामतान स्पश्ट केला. संजीवनी सहकार साखर कारखान्याचे पुराय 184 क्वॉर्टर्स आसात. तातूंतले 60 बिल्डराक दिल्यान आता 1 लाख बिराडाचे भाडे येता अशें प्रशासक सतेज कामतान सांगलें. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत भाजप पक्ष 2 सुवातो जिखतलो आणि कुठ्ठाळे मतदारसंघातली चड मतां आसतली असो विश्वास कुठ्ठाळेच्या भाजप मंडळान उक्तायला. भाजप पक्षाचें काम पळोवन लोकांक 2024 वर्सा भाजप पक्ष वेंचून आयिल्लो जाय. आयज मेरेन भाजप पक्षान खूब बरी कामां केल्या अशें कुठ्ठाळेच्या भाजप मंडळाचें म्हणणें आसा. भरपूर प्रमाणात पावस पडल्या उपरांत पणजेच्या मळा वाठारांत हुंवार येतालो. मळा वाठारांतल्या तळयेन पुरायपणान उदक भरून लोकांच्या घरांनी उदक वतालें. हें जावचें न्हय ह्या खातीर आतां उदक पंपिंग करपा खातीर स्टेशन उबारलां. देखून आतां कितलोय पावस पडलो जाल्यार मळा वाठारांत हुंवार येवचो ना अशी खात्री मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. हुंवार येवचो न्हय म्हणून बुधवारा मळा वाठारांत उदक पंपिंग स्टेशनाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. दर वर्सा ह्या मळ्या वाठारांत पावसाचें उदक भरता आनी हें उदक लोकांच्या घरांनी घुसता. भरपूर प्रमाणात पावस पडल्या उपरांत पणजेच्या मळा वाठारांत हुंवार येतालो. मळा वाठारांतल्या तळयेन पुरायपणान उदक भरून लोकांच्या ते घरांनी वताले आनी हें जावचें न्हय म्हणून आतां उदक पंपिंग करपा खातीर थंय स्टेशन बांदलां. देखून कितलोय पावस पडलो जाल्यार मळा वाठारांत आतां हुंवार येवचो ना अशी खात्री मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या.
हुंवार येवचो न्हय म्हणून बुधवारा मळा वाठारांत उदक पंपिंग स्टेशनाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयतालो. फोंड्या मार्केट संकुलाच्या छप्पराक पावसाक लागून गळटी लागिल्ल्यान मार्केटाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या. छप्पराक गळटी लागिल्ल्यान दुकान धन्यांचें सामान भिजून पिड्ड्यार जाता. ताका लागून मार्केटांत धंदो करप्यांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. देखून पालिकेच्या नगराध्यक्षान हातूंत बेगोबेग लक्ष घालून गळटी लागिल्ल्या छप्पराची दुरुस्ती करून घेवची अशी मागणी नगरसेवक शिवानंद सावंतान केला. फोंड्या मार्केट संकुलाच्या छप्पराक गळटी लागला पावसाक लागून. ताका लागून मार्केटांत उदक भरता आनी मार्केटाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या. ह्या छप्पराक गळटी लागिल्ल्यान दुकान धन्यांचें खूब सामान भिजून पिड्ड्यार लेगीत जाला. ताका लागून मार्केटांत धंदो करप्यांक हाचो त्रास जाता. ताचो त्रास सोंसचो पडटा. देखून पालिकेच्या नगराध्यक्षान हातूंत बेगोबेग लक्ष घालून गळटी लागिल्ल्या छप्पराची ही दुरुस्ती करून घेवची. तशेंच पावसाचें उदक भितून येवचें न्हय हेचें प्रयोजन करून दिवचें अशी मागणी नगरसेवक शिवानंद सावंतान केला. बुधवारा सकाळी बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या धोकादायक वळणाचेर जाल्ल्या स्वयं अपघातात कंटेनर ट्रकाचो उमथालो. सुदैवान ह्या अपघातात कोणाकूच व्हडलीशी दुखापत जावंक ना. घडये कंटेनराच्या ड्रायव्हराक ह्या रस्त्याच्या वळणाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. मात राष्ट्रीय महामार्गाचेर जावपी अशा अपघातांक जापसालदार तरी कोण असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या वळणाचेर हो ट्रकाचो कंटेनर कोसळ्ळो. स्वयं अपघात जालो अशी बातमी मुखार आयला. कंटेनर उमतालो. सुदैवान ह्या अपघातात कोणाकूच व्हडली दुखापत जावंक ना. तुम्ही पळोवपाक शकता बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर हो येदो व्हडलो ट्रकाचो कंटेनर पडिल्लो आसा. ड्रायव्हराक ह्या रस्त्याच्या वळणाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें मुखार आयला. मात राष्ट्रीय महामार्गाचेर जावपी अशा अपघातांक जापसालदार तरी कोण असो प्रश्न लेगीत थळाव्यांनी उपरासला. पावसाचो हंगाम सुरू जालो म्हणटकीच नुस्तेमारीचेर बंदी आसता. देखून नुस्त्या बगर जेवणाची उणी न चलपी गोंयकार आतां ह्या सिजनांत सहजपणान मेळपी पावसाळ्या भाजयेंचो आस्वाद घेताना दिश्टी पडटा. ह्या हंगामांत मेळपी भाजयांक वखदी गुणाचो आस्पाव आसता अशें लोक म्हणटात. तायकिळो, कुड्डेची भाजी, आळू, चुरण, आंकूर ह्या सारकिल्ल्या भाजयेंचो आस्वाद गोंयकार ह्या दिसांनी व्हडा उमेदीन घेतात. तशेंच आतां श्रावण म्हयनो सुद्दां येयल्लो आसा. ताका लागून ह्या भाजयेंक खूब व्हडलोसो डिमांड आसा. तशेंच श्रावणाचो अदीक मास आसा. ताका लागून ह्या श्रावणांत आनी ह्या अदीक मासाच्या श्रावण म्हयन्यांत भाजयेचो खूब खप जातलो. तशेंच ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतली तायकिळो, कुड्ड्याची भाजी, आंकूर अशा भाजयेंक खूब डिमांड आसा. ही गांवठी गांवगिऱ्या वाठारांनी भाजी अशीच आमकां सहज उपलब्ध आसतात. तशीच ह्या भाजयेन औषधी गुणधर्म लेगीत आसतात. म्हणून ह्या भाजयेचो खूब फायदो ह्या श्रावण म्हयन्यांत आमकां गोंयकार व्हडा उमेदीन घेतात. वास्को सेंट पिटर फेस्तांतल्या एका बोटीचेर भाजपाचे बावटे हुबयल्ल्यान व्हडलो बोवाळ पडलो. नुस्तेमार संघटनेचे मुखेली जुजे फिलीप डिसोजान ह्या घडणुकेचो जाहीर निशेध केला. धार्मीक कार्यावळींनी राजकारण येवपाक जायना अशें तांचें म्हणणें आसा. तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी थळावो आमदार दाजी साळकारा कडेन ह्या विशीं कागाळ करतलो अशेंय तांणी सांगलां. आनी तशेंच ह्या प्रकाराची सगळी चवकशी करपाची मागणी तांणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी थळावो आमदार दाजी साळकारा कडेन केल्या. ह्या बोटींक पिटर फेस्ताच्या बोटीक बीजेपीचे बावटे लायलेत कशे अशें तांचें म्हणणें आसा. हे बीजेपीचे बावटे हुबयल्ल्यान थंय व्हडलो बोवाळ पडलो. नुस्तेमार संघटनेचे मुखेली जुजे फिलीप डिसोजान ह्या घडणुकेचो जाहीर निशेध केलेलो आसा. म्हापशा पुलीस स्टेशनाच्या मुखार आशिल्ल्यो अपघात जाल्ल्यो स्क्रॅप गाडयो ताबडतोब काडिल्ल्यो आसा. आतां 3 जुलयाक म्हापशा हांगासर उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयांत आयोजीत जनता दरबारात म्हापशेचे नागरीक परेश पालेकर हाणें ह्या विशीं कागाळ केल्ली. उपरांत SDPO जिवबा दळवी हांच्यांनी पुलीस अधिकाऱ्यांबरोबर म्हापशा पुलीस स्टेशनाच्या फुडल्यान आशिल्ल्या ह्या गाडयांची पळोवणी केली. तेन्ना 6 चारचाकी, 1 रिक्षा आनी 2 दुचाकी स्क्रॅप आशिल्ल्याचे कळना बरोबर तांणी ताबडतोब क्रेनीच्या मजतीन ही हटाव मोहीम चालू केली.
म्हापशा पालिकेन मार्केटांत बसपी पसारकारांचो सोपो हिस्पा भायर वाडयला असो आरोप पसारकारांनी केला. 1.5 जाग्यार बसून आमी धंदो करतात, आमकां फावो तशें गिरायकूय जायना अशें म्हापशेच्या पसारकारांचें म्हणणें आसा. त्याच बरोबर पालिकेचो उपनगराध्यक्ष जो आसा तेणी अशें म्हणणें आसा की आमी फक्त 5 रुपया वाडयल्ले आसा, पर स्क्वेअर मिटराक आमी 5 रुपया, जाल्यार गार्बेजीचे टॅक्साचे आमी 5 रुपया वाडयला. पूण ह्या पसारकारांक हें आतां मोल परवडना. पयलीं 50 रुपया आशिल्ले तें मोल आतां 90 रुपया केल्ल्यान आमकां आतां दिसावडो सुद्दां आमचो भरून येना. गिरायक जाल्ल्या कारणान आमकां हो सोपो भरपाक जायना. तुमी सोपो कमी करचो अशी ह्या पसारकारांची मागणी आसा. वास्कोच्या वाडे वाठारांतल्या सरकारी शाळेचो स्लॅब भर पावसांत कोसळिल्ल्यान आतां ती शाळा बंद केला. ह्या शाळेंत शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यां खातीर नवी शाळा बांदून दितले अशी माहिती वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान दिल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें शाळेचें बांदकाम प्राधान्य दिवन करतलो अशें आश्वासन दिलां अशी माहिती दाजी साळकारान दिल्या. वास्को वाडे वाठारांतली सरकारी शाळेचो स्लॅब भर पावसान कोसळ्ळो, ताका लागून ती शाळा आतां बंद केला. ह्या शाळेंत शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यां खातीर नवी शाळा बांदून दितले अशी माहिती वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान दिलेली आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सुद्दां आश्वासन दिलां की प्राधान्य घेवन ह्या शाळेचें बांदकाम बेगिनांतल्या बेगीन करतलो. ताका लागून दाजीन ही सगळी म्हायती दिला की आतां नवी इमारत शाळेची जातली. फाटले 2 म्हयने संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगारांक सारको पगार दिवंक ना म्हणून कामगार बरेच बेजारल्यात. ह्या वयाचेर आमकां कामावयल्यान जर काडून उडयले जाल्यार आमी वयतले तरी खंय, आमी करतले तरी कितें? दुसरे कडेन खंय कामाक गेले जाल्यार आमकां कोण कामार घेवचे नात, देखून आमकां कारखान्यांतूच परतून कामाक घेवचे अशी मागणी कामगारांनी केल्या. दुसरे वटेन कामगारांचो 2 म्हयन्याचो उरिल्लो पगार आमी दितले, कामगारांक परतून कामार घेतले हाची शाश्वती आपूण दिवपाक शकना. सरकारा कडल्यान जो मेरेन आदेश येना तो मेरेन हांव कितेंच करपाक शकना अशें स्पश्टीकरण संजीवनी साखर कारखान्याचो प्रशासक सत्तेज कामतान दिला. ज्या मंत्र्याचे खातें काम करपाक पुराय अपयशी ठरला त्या खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल जनता दरबार घडोवन हाडटा. पुराय गोंय फोंडकुलां आनी पावसाच्या उदकांनी बुडला, पूण ह्या प्रश्नाचेर जाप दिवपाक मंत्री निलेश काब्राल तयार ना. समाज वावुरपी शंकर पोळजीन अशे आरोप करीत म्हापशा जाल्ल्या जनता दरबारात समाज वावुरप्यांक मंत्र्यान परती उतरां दिल्ल्यान ताणें काब्रालाचेर उतरांचे फार पेटयले. मंत्र्यापेक्षा चड समाज वावुरप्यांक गोंयची समस्या खबर आसा, देखून मंत्र्याक जाय पचपचीत प्रश्न विचारिल्ले, गोंयांक सतावपी प्रश्न न्ही अशें पोळजी म्हणटा. ज्या मंत्र्याचे खातें काम करपाक पुराय अपयशी ठरला त्या खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल जनता दरबार घडोवन कसो हाडटा. पुराय गोंय फोंडकुलांनी आनी पावसाच्या उदकान बुडला, पूण ह्या प्रश्नाचेर जाप दिवपाक मंत्री निलेश काब्रालाक उतर ना अशें समाज वावुरपी शंकर पोळजीन आरोप केला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या अध्यक्षते खाला सरोगसी उपचार आनी कायद्या विशीं खासा बसका जाली. ह्या वेळार भलायकी सचिव अरुण कुमार मिश्रा, भलायकी संचालनालयाची संचालक दोतोर गीता काकोडकर तशेंच तज्ञ दोतोर आनी भलायकी खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार सरोगसी उपचारा खातीर कितें यंत्रणा जाय, गेमेट डोनेशन तशेंच कायद्या विशीं हेर विशयांचेर चर्चा जाली. ही उपचार पद्दत चालीक लावपा खातीर खासा तज्ञाची समिती भलायकी खातें नेमतले अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. हे उपचार चालीक लायतना कायदेशीर परवानगी घेतले. ह्या विशींची फुडली बसका जी आसा ती 20 जुलयाक जातली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या.
सरकारी येवजण्याचो लाव घेवन शेतकऱ्यांनी शेतां करपाक आतां फुडें येवचें असो उलो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन मारला. शिक्षा विजन संस्थे वतीन दिवचल पालिका वाठारांतल्या वाळशी, बोड्डे आनी लामगांवच्या शेतकऱ्यांक सारें आनी बियाणें दिलां. ते वांटले उपरांत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये उलयताले. ह्या वेळार शिक्षा विजनाचे उपाध्यक्ष दोतोर दिनेश आमोणकर आनी हेर हजर आशिल्ले. आतां शेतां करपाक शेतकऱ्यांनी फुडें सरचें, मुखार सरचें असो उलो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन मारला. सरकारी येवजण्याचो लाव घेवन शेतकऱ्यांनी शेतां करपाक फुडें येवचें अशें ते म्हणटात. शिक्षा विजन संस्थे वतीन दिवचल पालिका वाठारांतल्या वाळशी, बोड्डे आनी लामगांवच्या शेतकऱ्यांक सारें वांटप तशेंच बियाणें वांटप केलेलें आसा. ते उपरांत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये उलयताले. ह्या वेळार शिक्षा विजनाचे उपाध्यक्ष दोतोर दिनेश आमोणकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. माशेलच्या देवळवाड्यार आशिल्ल्या रस्त्या वयल्या लोखणाच्या रेलिंगांक लागून येरादारी करप्यां खातीर धोकादायक स्थिती निर्माण जाल्या. हो रस्तो अशीर आसूनय व्हडले व्हडले ट्रक हांगाच्यान यो वच करतात, देखून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. हाचेर पंचायत तशेंच भौशीक बांदकाम खात्यान लक्ष घालून हें रेलिंग दुरुस्त करचें अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्या. हे रेलिंग कळमेला आनी मोडक्या अवस्थेंत आशिल्ल्यान हांगा अपघात जावपाची घडणूक जावपाक शकता. माशेलच्या देवळवाड्याचेर आशिल्ल्या रस्त्या वयल्या लोखणाच्या रेलिंगांक लागून येरादारी करप्यांक सध्या धोकादायक स्थिती निर्माण जाल्या. हो रस्तो एक तर अशीर आसूनय व्हडले व्हडले हांगासर ट्रक हांगाच्यान यो वच करतात, देखून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. हाचेर पंचायत तशेंच भौशीक बांदकाम खात्यान लक्ष घालून हे रेलिंग दुरुस्त करचें अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. उटंगराच्या पावसाक लागून बुधवारा कोरगांव पेटेच्या वाड्यार रस्त्यार अचकीत काजूचें एक व्हडलें झाड कोसळ्ळें. पेडण्या उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटकीच तांणी येवन हें झाड काडलें आनी येरादारी खात्याक सुवात करून मेकळी करून दिली. हें झाड खूब व्हडलें आशिल्लें तेका लागून हांगासर येरादारी मातशी वेळ आडखून पडिल्ली. उटंगराच्या पावसाक लागून बुधवारा कोरगांव पेटेच्या रस्त्यार हे व्हडले काजूचे झाड पडले. पेडण्या उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटकीच तांच्यांनी थंय रोखडीच धांव घेवन हे व्हडले काजूचे झाड कातरून सायडीक काडले आनी येरादारीक मेकळीक करून दिली.